जेजू बाळोक सलमाला संतोष पावया गोरवा खावणे न्हिदोला पोळ्योन रावया पडव्या संगी संतोष पोरीत गीतां गावया गवळ्या संगी मोगा बोरीत काणी हाडया देव देवासो देवला संसारार राय रायांचो नितला त्या तोणार कोरांजाचो गायता अंतराळार फांको प्रकाश सगळ्या भुंयतळार. मगेच्या भाव भयणीनो वर्त संतोषचो दीस संभ्रम आज उदेला आनी आज आमी तो आचरण करना जावं क्रिस्तचे जनान आमच्या मदक जाला. सोम्याक आभार मानया. वर्तपणांत ताणें आमच्या गती दाखयल्या त्या वर्त्या मैपासाक दिनवास म्हणून पवित्र इंद्राच्या नांवी हे मिसाचें बलिदान वर्त्या संतोषान दाबासान आनी माया मोगान आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त आमच्या मदें मनीस जावन जल्मला. सडवण आमकां ताणें दिल्या आनी ही वर्ती परब वर्सान वर्स आमी आचरण करता आसतना नवो हुरूप आनी नवो उल्हास आमचे थंय भरच्याक आमकां वर्त्या आपोवणें दिलां त्यास जेजून. तसो जल्म आमच्या वर्त्या जिवितान नवे जावं बगच्याक पातकातान मेकळे जावन नव्या जिविताच्या वाटेर चलता आसतना क्रिस्तचे जनान आमी सर्वांक एकतेक संदेश दिता. देवान आमचो असोय मोग केला की ताचे एकल्याच पुताचे वर्तें जनान ह्या संवसारान जाला. त्या खातीर देवाचो व्हड उपकार आमी बावडून सोम्या सांगात एक जावन आमचें जिवन सोम्याच्या वर्त्या जनाची परब आचरण आमी करता आसतना सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा. इमॅन्युएल तो जावन आसा जेजू आमच्या मदें आनी जेजू आमच्या मदें देव आमच्या मदें म्हणटा आसतना आमकां वर्त संतोष. तर मगेच्या भावन आनी भयणीनो आमची काळजां मना आयच्या दिसा व्हडा संतोशान कितेंय ताचें थंय उणेंपण आसा तरी तें भोगसून न्ही जावन तो उल्हास भोगूंक आमकां तो पाव करून दी. हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच अवकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थ मागता. सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकलूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकलूत आमची कोण सोम्या काकलूत कोण क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत आमची कोण क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत आमची कोण क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत आमची कोण क्रिस्ता काकलूत कोण सोम्या सोम्या काकलूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकलूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकलूत आमची कोण सोम्या
काकूत कर. अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगा. आमच्या देवा सर्गार आसा, आमी तुका नमन करताव. आमी तुका दिनवास दिताव, तुझे महिमे परखंडिताव. अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगा. जेसू ख्रिस्ता देवा पुता, आमचे मागणे तू ऐक सौम्या. संसाराच्या सोडवणारा मेळाशी कर काकडूत आमकां. अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगा. महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता. महिमा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा त्रिएक अचित देवा. अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगा. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. सपददा आमच्या मोगळा बापांक तुझे क्लास जनीत पुताक ह्या संवसारांत धाडिलोय. तुज्या जल्मावरील नवें जिवीत आमकां तुवें पाव केल्लें आसता. तुज्या वर्ता जिवनांत सदांच आमी जियोंक, तुज्या पुताची देख घेवन मुंदरसूंक आमचें जीवन आमकां तूं पाव कर. आमी मागता आमच्या सुम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप इजाया प्रपतीच्या ग्रंथांतलें. पर्वतार कितलें सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येताल्या दुतांची तो शांती परगडता. बरी खबर हाडटा, सोडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात. ते सगळे संतोशान बोब मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमेच्या पाड पडिल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा. संतोषाची गितां गाया, कित्याक सोरेस्परू आपल्या परजेक बुजयता. जेरुसलेमाचे तो सोडवण करता. सर राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपलो पवित्र बावलो प्रदर्शीत करता.
पृथ्वीचो सगळो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतलो. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोवकार. रितुमेचे शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. रितुमेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केली विस्मिता. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जंय ताणें आपणायला. रितुमेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जानांगा हुजीर आपली नीज ताणें उगडाप केल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसल्या. विश्वासी मोगाचो ताणें उडास काडला. रितुमेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. रितुमेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. दुसरें वाचप. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण ह्या शेवटाच्या दिसांनी हे आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगल्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी सृश्टी रचल्या. तो देवाचे मोहिमेचो पोरजोल आनी देवाचो संपूर्ण उपकार. आपल्या बलिश्ट हुकुमान आख्खो संवसार तो सांबाळटा. आनी मनशांक पातकांतली शुद्धी जोडल्या उपरांत स्वर्गार चडून तर देवाच्या उजव्या हाताक बसला. जितलें देवदूतांच्या नांवां परस श्रेश्ठ नांव देवान ताका दिलें, तितलो तो तांचे परस व्हरतो. खरेंच देवान केन्नाच खंयच्याच दुताक म्हणूंक ना, तूं म्हजो पूत, आयज हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच खंयच्याच देवदुता संबंदी देवान सांगूंक ना, हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. पूण आपल्या मालगोड्या पुताक संवसारांत पाठयतना ताणें म्हणलें, सगळे देवदूत ताका साश्टांगी पडूं. देवाचे उतर हे. देवाचो उडोवकार. उद्गार. जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 जय. जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 जय. एक पवित्र दीस आमकां उदेला, येया तुमी जानांगानो. सौम्याकार दान करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला. जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. समजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्या. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो.
वेळा काळा परवींच तो देवा सवय आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे जावन जीव चडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड सांग पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापण काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपल्या मारिपात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाड विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाड विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाडयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिपात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचे भुरगें जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमाक वडणे वरवीं ह्या मनशाचे कुशे वरवीं बगा देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बाबाच्या एकल्याच पुताक सा जाल्ली, जो हांव ताचे विशयान रुजवाड दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हज्या आदी आसलो जाल्यार तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण जाचे विशयांत हांवें सांगलें तो होच. ताचे परिपूर्णते जावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र म्हजे मारिपात दिलें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तच्या जननांत वांटेली जावच्या म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें बोवा परबेचे क्रिस्तजांची परबेचे उल्हास तुमकां हांव पाठयतां आनी तुमच्या उडासा कडेन हांव आशेतां. केरळाच्या वायनाडांत जुलय 30 तारखेर 2024 विशेष पावसा वरवीं अवचित एक वादळ आयिल्लें जावन आसा. हें घडीत लगभग 298 लोकांचो जीव घेवन जायत्या हजार लोकांचे घरां भुंयमाट कृशी सगळे नाश करूंक शकलें. दोंगर राता राती ते कोसलले आनी उदकाचो लोट थंय आयिल्लो जावन आसा. आनी अशें आसता जायते जाणां हाक बोब मारली आपले जीव राखच्या खातीर, आपणाचें रक्षण जावच्या खातीर. थोड्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांचें रक्षण केलें, आपलो जीव रिस्केर घालून तांकां त्या जाग्याक ताणें व्हेलें आनी थोड्यांनी जायतें दान दिलें आनी थोड्यांनी हेरांक बचाव करच्या खातीर आपल्या तांगे परते कितें कश्ट दुख सोंसून तांच्या गरजांक ते पावले. एक मनीस आनी एका मनशाच्या गरजांक पावता तरी ताका बचाव करता तरी अख्ख्या मनशा कुळाक बचाव करूंक आयिल्लो जावन आसा एकलोच तसो आमचो जेजू क्रिस्त. सगळे मनशा कुळ नाश जायना जावच्याक हाणें एकल्या पुतान, देवाच्या पुतान आपलो जीव आमचे खातीर समर्पजाक बापान ताका आमचे थंय धाडिल्लो जावन आसा. देवाचें चडवण ताच्या मारिपात दिश्टी पडले म्हणटा आयचें पयलें वाचप. पयल्या वाचपांत आपुरबायतारान देवान येवजिल्लें तें योजन ताचे कडेन दवरून तो बसोना. हेरांचे कश्ट, हेरांचे नासणे पळोवंक ताका आशा नातली. ताचे बदला तांचे साल्वसांव जावच्याक, सोडवण दिवच्याक एका पुताक ताणें धाडून दिलो आनी सगळे पृथ्वीर देवान ताची सोडवण केली त्या पुता मारिपात. मनशाकुळाचें पातक दोन काण सोडवण दिवंक जेजू जल्मलो म्हणटा आयचें दुसरें पत्र तें जावन आसा. आमकां मनशाकुळाच्या जिवनांत कितेंय पातकां आमी केल्यार ती दोन कडच्याक सोडवणदार आमच्या मदें जल्मला. जेजूचो जल्म मनशाकुळाक एक बरोवचो
जुबलेच्या वर्सा आमी आसाव, जुबलेव आमी आचरण करता. आनी कसलो जुबलेव? आमच्या सोडवणेचो वर्तो बरवसो ताणें दिल्लो, तो बरवसो ताणें आमकां संपूर्ण केला. उजवाड दिवचो सडवंदार आमच्या मदगात उदेला. उजवाड काळोखाक नाश करता, काळोखाक नपयस करता आनी नव्या जिवितांत आमकां उठयता. चिंतप एक बदलावण हाडटा. बदलावणेचें चिंतप म्हळ्यार आमकां समीकलीकरण सोम्याक आमचे थंय घेवच्याक तेच क्रिस्ताचें जनान जालें आमच्या खातीर ताची खरी सोडवण आमी भोगच्याक आमकां आपोवणें दिलां. शांती समाधान दिवचो सोडवंदार हेरां बरें आपलें जोडपण लेखचो न्हय, आपलें अंतस लेखचो न्हय, हेरांक सकयल घालन आपूण वयर येवचो सोडवंदार न्हय. शांती समाधानान आपणाक कालतो केल्लो तो आपल्या जिवनांत वर्त जावच्याक देवान आपल्या बापान दिल्लें मिसांव संपूर्ण करच्याक आयिल्लो तत्व समाधान दिवचो सोडवंदार. खोटेपणांतलो सोडोवचो सोडवंदार तो जावन आसा. कित्याक मेळ्ळें तो सोंसिना, फातक तो सोंसिना, खोटेपण सोंसिना, बांदपाक तो सोंसिना. कित्याक ताका तातूंत सुटका जाय आसली. ती सुटका आमकां सर्वांक दिवच्याक तो एक मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. खोटेपणांतलें आमकां ताणें निवारलें आनी जो कोण ताका सतमंता तो सस्नाच्या जिवीत जोडूंक शकता म्हणटा. जेजू आमकां सोडवण दिवचो सोडवंदार असो तो येवना. आपलें जिवीत आमच्या खातीर ताणें वाडयलो. आपलो जिवीत त्या कुर्सार ताणें खेळयलो आनी त्या मारिपात आमकां नवी सोडवण ताणें दिली. मुगेचे पावन आनी भयणीनो, आज हे क्रिस्ताचे जनान ह्या येवकारी समारिपात आमी संभ्रमता आसतना कितें आमकां दिता तें एक वर्ती सोडवण आमच्या जिवितांत बरें जिवन जियोंक उंचल्या मट्टाचें म्हळ्यार हर एक क्रिस्ताचे जनान जावन आसा. आमी एक 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 हांत वयर चडच्याक आनी आज सोडवण आमकां खंय जावनो, पातकां जावनो, काळाक जावनो, हाग्यात जावनो, मसरात जावनो, दुस्मान गायत जावनो, नाका जाल्यार दावलात जावनो, नाका जाल्यार दोळ्यांच्या पुश्टण जावन रक्तमासाच्या वंदण जावनो आनी रक्तमासाच्या कृत्यां जावनो आमकां सोडवण जाय. त्या खातीर सोमी आयिल्लो, सोमी आमच्या मदगात जल्मलो आनी आमकां नव्या जिविताक ताणें पावन खरी सोडवण ताणें आमकां दिल्या. ती सोडवण भोगची परब आम्हा सर्वांक उल्हास बरी जावं दी, संतोष आमचो वाडोवन दी, सोडवणचें समाधान सदांच आमचे भितर जियोंक तस बाळोक जेजू आमकां आदार जावं दी. आमेन. सर आमी आमचो बोवार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सतमंत एकच देवाक सतमंता, चोर पददा बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसता आनी ना दिसत्या, चोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता. देवाचो क्लोज पूत तो, चोर काळा परी बापातावन तो जल्मला. देवतान देव, उजडता उजड, खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवतावन जल्मला, ताका रुसूंक ना. बापाच्या सैम बसो, ताचेर चोर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवण बसत. सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्मारी ओंकार मरीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत 5 पलतकाल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मारून सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो. सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताम निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवा देवरी तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दोन दोतोरे स्थापल्ले देवसभे सतमंता पदकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुना जिवनपणाक आनी सष्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो, बोवा पुरबाय तरान देवान आमकां दिलें सर बरेंपण आमी वखाणया. क्रिस्ताचे ज्ञानान आमच्या जिवनांत खरो उल्हास आनी मैपास भोगच्याक एकामेकाच्या मोगा खातीर सोमी सोडवण दिवच्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो
आम सडवांचे सोडवण जावन आमी एकामेकाक आदार दिवच्याक तेंच बरें म्हूण आख्ख्या पवित्र सभेक सर त्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आनी तशेंच आख्ख्या क्रिस्ती परजेक तें पावो जावं दी. सोमी आमच्या सांगाता आसतना बाळकाचे वरते आशिर्वादां आमचेर येतेस्मापान दवरतूं दी आनी त्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें येणें सदांच आमच्या काळजान मनान जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. तुझे हुजीर आयल्या बापा काणिको घेऊन निशानी ती मोगाची त्यो भक्तीन हाडून मोगान तुका अर्पूंक आयल्या सर्वा मेळोन चारी घोषितावो नेवो आमच्या बापा हेस तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मी कांटे दितो आमकां मेळच्या जिवी आत्म्या आमच्या. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदता देवा बापा मानतात असलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा ख्रिस्त जननाच्या दिसा आमी संभ्रमता तें वर्तें बलिदान आम्हा सर्वांक एक काणीक जावन लाभल्या क्रिस्त सांगता आमचे जिवान एक पवित्र काणीक जावन निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि चतय आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुज्या आनंद जबाबदारी मनशाकुळचें रचन करतना तुजें येवजन अशें आसलें की ताणें नाश जायना जावच्या तुज्या एकल्या जनी त्या संवसारांत धाडलेलो आनी आज ताचें जनन आमी संभ्रमत आसतना व्हडा संतोशान आमचे सलसांव जाल्ल्याक आमी आभार मानता. त्या संतोशाना धाड उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचो सदाळभार निरंतर गायतात तुचे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. उन्सर्गी 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 तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गी 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 तुका जय जय.
बापा गरज तो पवित्री दोन सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्यात दडून हे नेणे पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपल्या सुकुशाने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेज घेयात आणि गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिचवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आणि समेज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट सगट पगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापाच्या मरणास आणि पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता व जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेची कूड आनी रगत सतल आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडी आनी लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुज्या इश्टगता मेल्यार समेजता तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम समेजची दाय कर म्हण आमी मागता. क्रिस्ताची जनाची परब त्या मोगान आनी संतोशान आमी संभ्रमत आसतना खरो उल्हास आनी संतोष सदांच बघून क्रिस्ती ध्येय आमच्या देन घेवन त्या प्रमाणे क्रिस्ताक खरे साक्षी जावचे आमकां निर्मी अहंकार मेरे देवाचे मागीर सांगती बगेम दोन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुथा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापांक सर्वंदान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. समयान भोव मोगाचे आनी संतोशाचें प्रार्थना आमकां शिकोवन दिलां तें प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्पर सर वायटांतले आमकां निवा दाय करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तेले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती आणि समाधान तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन संतोषान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत को आमची काकडूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत को आमची काकडूत को. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. उमगीच्या भाव भयणीनो पळया आमचो स्वामी अजेंच्याची वर्ती परब आज आमी संभ्रमताव. अशे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुये सोम्या मोजा कांसान आनी रास कर ह्या बिडारा. तुये सोम्या मोजा कांसान आनी रास कर ह्या बिडारा. दुर्बळे बिडात सोम्या येण्याक तुझ्या रक्ता दोन्या तादोशी कर येण्यान तुझ्या रास कर सदांच काळजान मोजा. तुये सोम्या मोजा काळजान आनी रास कर या बिडारा. तुये सोम्या मोजा काळजान आनी रास कर या बिडारा. सडवंदा राजम खान सलमला त्या सवर्तो दीस आमच्या थंय उदेला सर्वेस्परा जय जय. प्रार्थया सरपद आमच्या मगळा बापां तुझे क्लास पुत्या संवसारात दांडिलो हे आमचे सलवार तुवें केलें. तुझे मांस आनी रगत आतां आमी सेवलां. खऱ्या संतोषा आनी उल्हासान सदांच आमचें जीवन ताका समसारकें जियोंक आनी समर्पीत रुपान ताका खरें साक्षी जावं आमकां निर्मी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवे देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगच्या भाव भयणीन आनी भुरग्यांनो बोवा परबाचे जेजूच्या जल्माचे परबेचे उल्हास तुमकां पाठयता. जेचे जन जावन आसा आमकां नवे जिविताची दिशा आनी तेच वर्ते म्हण सदांच भोगूंक आनी जेवच्या परबेचो संभ्रम उल्हासान आनी संतोषान भोगूंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
संतोष पावया स्वागतिया राया हरये काळी जावदी तयार हसून जेजू बाळकार हसून जेजू बाळकार हसून हसून जेजू बाळकार बाळ जन्माला राय सलमाला सर्वा उल्हास हाडला गोटो जाला रावणे ताचे कावणे तो निदला कावणे तो निदला कावणे कावणे तो निदला मुघाळ पुत्रा सोवेंग होंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद बघ्यान कसोचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.